नमस्कार, हांव राजदीप नायक. काणी नव्या युगाची हे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर नवें ताल्लं धमाल विनोदी नाटक, कॉमेडी नाटक 3 थिएटरांनी सध्या लागपाचें आसा. 21 तारखेक सांखळे रवींद्र भवन, 22 तारखेक मडगांव रवींद्र भवन आणि 30 ऑक्टोबराक कुडचडेच्या रवींद्र भवनाक लागपाचें आसा. बरोबर 8 वरांचेर ह्या नाटकाचे प्रयोग सुरू जातले. खुबशे रसीक प्रेक्षक विचारताले की तिकेटी केन्ना अवेलेबल जातल्यो. आता 3 कावंटराचेर आयच्यान तिकेटी उपलब्ध आसात. तुमी तुमच्यो तिकेटी बूक करूं येता. हो व्हिडिओ करपा फाटलो उद्देश इतलोच की जेन्ना आमी बोर्ड लावपाक कांय कडेन गेले तेन्ना खूब जाणांच्या तकलेन अजून अशें आसा की नाटक, कोंकणी नाटक म्हटलें की तें मराठी नाटक काय, किंवा कोंकणी नाटक म्हटलें की कोंकणी तियात्र काय. हे कोंकणी नाटक म्हणजे कोंकणी नाटक, जशें मराठी नाटक आसा तशेंच कोंकणी नाटक. कोंकणी नाटकाचो स्वताचो आत्मो आसा, स्वताचें अस्तित्व आसा, जे तियात्र न्ही आनी मराठी नाटकूय न्ही, हे कोंकणी नाटक. म्हणून सगळ्या तियात्र मोगींक मराठी नाटक पळोवप्यांक एकूच विनंती करता, एक फावट आमचें कोंकणी नाटक घेवन पळोवचें आनी तें खंयच्या लेवलचेर पावलां ताचो अभ्यास करचो. आनी प्रत्येक पेरंट्सान पळोवपा सारकें नाटक. ह्या नाटकाची दखल आमच्या हिमाचल प्रदेशचे भोवमानाधिक राज्यपाल राजनबाब आल्लेकारान घेतली. ताणें मुजरत फोन केला. कितल्याशाच म्हणजे पेडणे सावन काणकोण मेरेन आमकां मडगांव, म्हापसा आणि मोरजेच्यान सुद्दां कितलेशेच फोन आयले की आमी पंचायतीच्या थ्रू हे नाटक जागृतीचे नाटक म्हणून लावपाक सोदता. अशें जर खरें म्हटल्यार आमचो उद्देशूच तो आशिल्लो की हे काले जात्रांक हे नाटक जातलेंच, पूण त्या भायर पेरंट्सांनी भुरग्यांक घेवन आतां एग्जामी सोंपता, 18 तारखेक एग्जामी सोंपता. तुमचें टेन्शन लो करपा खातीर आनी फुडाराक ही पॉलिसी कितें ही सोंप्या पद्दतीन कळपा खातीर हे नाटक पळोवचें. त्या खातीर 21, 22, 23 हे दीस तुमच्या खातीर थिएटरांनी वाडव्य अशा सेटाचेर जातले. तुमी मुजरत पळोवचें आनी आमकां तुमचे फीडबॅक दिवचे, कारण तुमच्या काळजा मेरेन, तुमच्या प्रत्येका मेरेन आमकां पावपाचो इच्छा आसा काणी नव्या युगाची घेवन.